नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। फेक डेथ सर्टिफिकेटात दिवपी फॉरेन्सिक दोतोर सिद्धार्थ बाणावलीकाराची चौकशी करपाचो हेल्थ सेक्रेटरीक भलायकी मंत्र्याचो आदेश। 4 दिसां भितर मागलो रिपोर्ट। प्रुडंटाच्या रिपोर्टाची दखल। आधार नंबर नासल्यार सुद्धा पॅन कार्ड मेळटले। इन्कम टॅक्स रिटर्न भरूकूय मेळटले। आधार नंबर सक्तीक सुप्रीम कोर्टाचो स्टे, मात आधार आशिल्ल्यांनी नंबर दिवपाचो। तीन मूळ गोयकार युकेच्या पार्लमेंटात खासदार म्हणून परत। कीत वाज, भयण वालेरिया वाज, सुएला फर्नांडीस ब्रिटीश पार्लमेंटात खासदार। ब्रिटीश पार्लमेंट मात त्रिशंकू। रिझर्व्ह डी रिझर्व्हच्या वादात सापडिल्ल्या 10 पंचायतीच्या सगळ्या वॉर्डाचे निकाल 2 जुलै मेरेन हुंकळे। 15 वॉर्डांचो निकाल लागमेरेन सगळ्या वॉर्डांचे निकाल सीलबंद। वास्को पुष्पांजली बिल्डिंगेचे फ्लॅटाच्या गॅलरीचो भाग कोसळ्ळो। अनसेफ बिल्डिंगेत रावता लोक। मडगांवां बड्ड्या सरकारी कॉलेजीच्या फॉल सिलिंगाचो भाग कोसळ्ळो। कोणाक कांयच जाल्ले ना। आणि भारतीय फुटबॉल मळार ISL आड आय लीग कुवाडे अजून सुटना। AIFF विचित्र परिस्थितीत खेळगड्यांचो फुडार अस्पष्ट। पोस्टमार्टम सारको करिनासतना फेक डेथ सर्टिफिकेटात दिवपी फॉरेन्सिक दोतोर सिद्धार्थ बाणावलेकाराची चौकशी करून 4 दिसां भितर रिपोर्ट दिवपाचो आदेश भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिला। प्रुडंटाच्या रिपोर्टाची दखल घेवन ॲक्शन सुरू केल्या। डीन प्रदीप नायकाच्या कारकिर्दीत जीएमसीत बरेच गैरव्यवहार चल्ल्यात। प्रुडंटान प्रायव्हेट ब्लड टेस्टीच्या रॅकेटाचेर केल्ल्या रक्तचरी स्टिक ऑपरेशनाची दखल घेतल्या आणि चौकशी समितीक डीनकडच्यान जाप मागपाक सांगल्या। पोस्टमॉर्टम सारको करिनासतना फेक डेथ सर्टिफिकेटां दिवपी जीएमसीच्या फॉरेन्सिक दोतोर सिद्धार्थ बाणावलेकाराक प्रुडंटान एक्सपोज केल्लो, ताची आतां चौकशी जाता। प्रुडंटाच्या ह्या रिपोर्टाची दखल भलायकी मंत्र्यान घेतल्या। पुराय प्रकरणाची चौकशी करून रिपोर्ट दिवचो म्हूण ताणें हेल्थ सेक्रेटरीक आदेश दिल्लो। जीएमसीचो दोतोर सिद्धार्थ बाणावलेकार फेक डेथ सर्टिफिकेटां दिता, प्रुडंटाचो रिपोर्ट। हो प्रकार 2016 सावन चल्ला अशें आपल्याक कळ्ळां। प्रकार सामको सिरियस। चौकशी करून 4 दिसांत रिपोर्ट दिवचो, भलायकी मंत्र्याचो भलायकी सचिवाक आदेश। एक्टिंग डीन शिवानंद बांदेकारा कडेन उलोवन चौकशी सुरू करपाक सांगल्या। विश्वजीत राणे ह्या एकाच प्रकरणाचेर रावंक ना। प्रुडंटान 3 वर्सां फाटीं केल्ल्या रक्तचरित्र स्टिंग ऑपरेशनाची दखल भलायकी मंत्र्यान घेतल्या। 2013 प्रुडंटान जीएमसीतल्या प्रायव्हेट ब्लड टेस्ट रॅकेटाचेर रक्तचरित्र स्टिंग ऑपरेशन केल्लें। भलायकी मंत्र्यान आपल्या आदेशात रक्तचरित्रांत एक्सपोज केल्ल्या गजालीची चौकशी करपाक लायल्या। विश्वजीत राणेन जीएमसीचो डीन दोतोर प्रदीप नायकाच्या कामगिरीचेरूय प्रश्न उबो केला। भलायकी मंत्र्यान जीएमसीच्या डीनाच्या फुडारपणाचेर उक्तायलें प्रश्नचिन्ह। प्रदीप नायकाच्या कार्यकाळांत जीएमसीत ब्लड टेस्ट, फेक डेथ सर्टिफिकेट, दुयेंतीक पिळपाचे प्रकार चल्ल्यात। ह्या गैरप्रकारांचेर डीनान पयलींच कारवाय करपाक जाय आशिल्ली। डीन प्रदीप नायकाक सगळ्या प्रकाराक जबाबदार धरून त्याचें स्पश्टीकरण घेवचें। चौकशी पुराय करून ह्या प्रकरणात गंभीरतायेन लक्ष घालचें आणि खर कारवाय सुचोवची म्हूण भलायकी मंत्र्यान भलायकी सचिवाक आदेश दिला। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। आधार नंबर नासल्यार सुद्धा पॅन कार्ड मेळटले। इन्कम टॅक्स रिटर्न भरूकूय मेळटले। सुप्रीम कोर्टान सरकारान केल्ले आधार कार्ड सक्तीक स्टे दिला। आधार आशिल्ल्यांनी मात आयकर विवरण आणि पॅन कार्डाक नंबर वापरचो पडटलो। आधार ना म्हणून पॅन कार्ड रद्द जावचें ना। घटनापीठाचो निकाल येमेरेन आधार आणि पॅन कार्ड जोडपा विशीं केंद्राच्या निर्णयाक स्टे आसतलो। तेच प्रमाण आधार म्हायती लीक जावची ना हाची खबरदारी सरकाराक घेवंक सांगल्या। बजेट अँड फायनान्स अधिनियम 2017 खाला इन्कम टॅक्स कायद्याच्या 139 कलमात दुरुस्ती करून सरकारान IT रिटर्न आणि पॅन कार्डाक आधार सक्ती केल्ली। ह्या कायद्याप्रमाण इन्कम टॅक्स रिटर्न भरपाक आधार कार्डाची सक्ती केल्ली। ते खातीर आधार नंबर आणि पॅन कार्ड लिंक करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्ली। ते मजगती सरकाराच्या ह्या निर्णयाक सुप्रीम कोर्टात आव्हान याचिका गेल्यो। आधार कार्ड ऐच्छिक असताना सरकार येदो व्हडलो निर्णय कसो कितें घेवंक शकता असो प्रश्न ह्या याचिकांनी आयिल्लो। Every person who files a return as a tax assessee
must indicate his Aadhaar number. That was a new provision which was added in the Finance Act this year by the Finance Minister. The Supreme Court has upheld the validity of the law. That's the first step, saying that Parliament has power to make this law. There is nothing wrong with this law. Well, it's an interesting judgment to read because the presiding judge, Justice Sikri, read out some interesting passages. He's obviously looked at the issues about dignity of the citizen, but said that that is so closely related with the privacy issue already before the Constitutional Bench that it is best that the dignity privacy issues under Article 21 are left to the Constitutional Bench to decide. But on Article 14 alone, which is discrimination or non-discrimination, the bench has upheld the Aadhaar card, but subject to this, the reading it down for purposes, for the present purposes, saying people who have Aadhaar card will be required to use the Aadhaar card. Those who don't have it, if they want, they can get the Aadhaar card, but if they don't have it, their PAN card will continue to operate. So previous transactions not to be invalidated. Non-availability of Aadhaar card will not automatically invalidate any transaction or the PAN card, and the timeline that is given will remain. Towards the end of the judgment, and I think you'll have the judgment later in the day, that towards the end of the judgment they have said that issues relating to security, data leakage, etc. are issues that should be further examined by the government. आधार कार्डावेली लोकांची माहिती लीक जावची ना हे खातीर सरकारान योग्य पावलां उखलची असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाचे जस्टिस A.K. सिकरी आणि अशोक भूषण हांणी दिला. तीन मूळ गोंयकार युकेच्या पार्लमेंटात परत पावले. कीथ वाझ, ताची भयण वालेरिया वाझ आणि सुएला फर्नांडीस ब्रिटीश पार्लमेंटाची वेंचणूक जिखून खासदार जाल्यात. काल 8 जूनाक वेंचणूक जाली. वेंचणुकेचो निकाल लागलो त्रिशंकू. बहुमत कोणाकूच ना. प्रधानमंत्री तेरेसाच्या कन्झर्वेटिव्ह पक्षाक बहुमत जमले ना. कौल पळयल्यार आता ब्रेक्सिटू एक वेळ लांबणेर पडूं येता. तीन मूळ गोंयकार परत एक फावट युकेत वेंचणूक जिखून खासदार जाल्यात. लेबर पार्टीचो खासदार कीथ वाझ परत खासदार जालो. तो सगळ्यांत चड तेंप म्हळ्यार 1982 सावन आज मेरेन ब्रिटीश एशियन खासदार. कीथ वाझाची भयण वालेरा वाझय लेबर पार्टीचे तिकेटीर वेंचणूक जिखल्या. ती 2010 सावन ब्रिटीश खासदार आसा. सुएला फर्नांडीस ब्रिटीश संसदेत कन्झर्वेटिव्ह पक्षाच्या तिकेटीर जिखली. मे 2015 सावन ती खासदार. 2005 ती वेंचणूक लढिल्ली, मात दुसरे सुवातेर उरली. 2015 सावन ती फारेहामचे प्रतिनिधित्व करता. 8 जूनाक जाल्ल्या युकेच्या वेंचणुकेच्या निकालात स्पष्ट बहुमत ना. प्रधानमंत्री थेरेसा मेच्या पक्षाक स्पष्ट बहुमत मेळ्ळें ना. 2 वर्सां भितर ब्रेक्सिट प्रक्रिया तडीक लावंक थेरेसा मेचे कन्झर्वेटिव्ह पक्षाक ही वेंचणूक आनी स्पष्ट कौल म्हत्वाचो आशिल्लो. कन्झर्वेटिव्ह पक्षान सगळ्यांत चड 316 सिटां जिखली, मात बहुमत मेळ्ळें ना. लेबर पार्टीक 261, स्कॉटिश नॅशनल पार्टीक 35, लिबरल डेमोक्रेटाक 12, डेमोक्रेटिक युनियनिस्ट पार्टीक 10, प्लेड सिमरूक 4, ग्रीन पार्टीक 4 आनी हेरांनी 18 सिटां काडली. ब्रिटीश संसदेत 650 सिटां, 3300 उमेदवार वेंचणुकेक राविल्ले. तातूंतले 56 मूळ भारतीय. कितलेशेच मूळ भारतीय हे वेंचणुकेक खासदार जाल्यात. तातूंतले 3 गोंयकार. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.